नमस्कार इश्टानो, आयज 21 जुलय 2025 लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली गोय पावसाळे अधिवेशन आयच्यान सुरवात. सो आमी सगळे जाण मेळोन आमचे जे 7 ऑपोजिशन MLAs आहा तांकां ऑल द बेस्ट म्हणया, सो दॅट तांकां भितर परफॉर्म करपाक मातशें मोटिवेट करया. आनी इश्टानो, ह्या गरजेचे हांव ही संदी घेता आमचे 7 ऑपोजिशन MLAंक मॅसेज कन्वे करपाक, विशीस कन्वे करपाक, सांगपाक की तुमी फक्त थंयसर भितर असेंब्ली हावजान ज्या जाग्याचेर आमी कोण भितर वचोन उलोवं शकना ते तुमची प्रिविलेज. थंय भितर वचोन जाता तितले एफर्ट्स घाला, परफॉर्म व्हेरी वेल, इफेक्टिवली एक्सपोज करा ह्या गव्हर्मेंटाक. वर्क एज अ टीम, कित्याक तर तुमी थंयसर स्वताक रेप्रेजेंट करना, नायदर तुमच्या पार्टेक रेप्रेजेंट करता. तुमी थंय लक्षान आसचें, तुमी थंयसर गोंयचे 60 ते 65 60 to 65% ऑफ द पीपल, गोंयच्या लोकांक तुमी थंय रेप्रेजेंट करता, ज्यांच्यांनी BJP नाका म्हटलेली. आनी ही डबल सरकार, डबल इंजीन सरकार आतां ज्या स्पिडान गोंयकारांक सगळ्यांक ते 60-65% प्लस 35-40% ज्यांच्यांनी तांकां मतां घातलेली पळय, तांकां सगळ्यांक घेवन डबल इंजिनाच्या स्पिडान फोंडान व्हरोन घालपाक सोदतात. तांकां आतां ह्या 7 आमचे ऑपोजिशन MLA आहा तेंचें काम तांकां एक्सपोज करचे, तांकां धारेर धरचे आनी तेंचे कडेन थंय युद्ध मांडचें. तो तुमचो कुरुक्षेत्र आता. सो लक्षान आसचें, परफॉर्म वेल. आनी आमी ऑलमोस्ट 7 जाणां कडेन इन टच आसा. वी आर एट युअर स्टँड बाय. तुमकां जर कितें मदत लागता, कितें एसिस्टन्स लागता, वी आर हॅपी टू हेल्प, वी आर हॅपी टू एसिस्ट. वी आर जस्ट अ कॉल अवे. कितें जाय आमचे कडल्यान मदत, एसिस्टन्स, जस्ट गिव अ कॉल. बट परफॉर्म एज अ टीम, परफॉर्म effectively, expose this double engine government who are largely into destruction of Goa, welfare of Goans, nature, environment and entirely corrupt government. Expose them. All the best. देव बरें करूं. आनी परत एकदा लोकांक सांगला तशें लक्ष दवरा. तुमी मत मारलेल्या आमदारांचेरूय लक्ष दवरा, सरकाराचेरूय लक्ष दवरा आनी आमचे 7 ऑपोजिशन MLAs कशे परफॉर्म करतले तेजेरूय लक्ष आसचें. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.